नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दक्षिण भारतात जनसंपर्क अभियानावरवीं तामिळनाडूत कन्याकुमारी आनी केरळांतल्या पथनामथिट्टा जनसभेक केले संबोधीत. वेंचणूक आयोग नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात फाल्यां दनपारां पत्रकार परिशद घेवन लोकसभा वेंचणुकेच्यो तारखो करतले जाहीर. राज्य मंत्रिमंडळाची बसकेत सरकाराच्या मायनिंग डंप येवजणेक दिली मान्यताय. खेरीज दक्षिण गोंयांत खासगी तत्वांचेर नवे वैजकीय महाविद्यालय करतले सुरू, दिली माहिती मुखेलमंत्र्यांनी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पाळी कोटंबी वाठारांत 50 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या कामाचो बसयलो बुन्यादी फातर. आनी आयज देशांत पेट्रोल आनी डिझेलाचें मोल दर लिटरा फाटल्यान 2 रुपया जाला उणें. आयज सकाळीं 6 वरां सावन हे नवे दर चलणुकेंत आयल्यात. नेता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दक्षिण भारतात जनसंपर्क अभियानावरवीं पयल्या जनसभेक तामिळनाडूत कन्याकुमारी लागसार नागरकोयलात संबोधीत केले. ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेस आनी डीएमके पक्षाचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केलो. केंद्राच्या भाजपा सरकारान देशाक डिजिटल इंडियाचो मार्ग दाखयलो जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेस आनी डीएमके पक्षान घोटाळे केले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है. और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता. इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है. इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है. एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं. हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया. हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है. इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेस आनी डीएमकेचेर तामिळनाडू संस्कृतायेचो अपमान केल्ल्याचो आरोप केलो. तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है. डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया. सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी. उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई. ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया. जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है. जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केरळांतल्या पथनामथिट्टात एका भौशीक सभेक संबोधीत केले. ताणें आपल्या उलोवपांत केरळ सरकाराक भ्रष्ट आनी अपात्र म्हळें. अशा तरेचें सरकार सत्तेर आशिल्ल्यान थळाव्यांक खूब लुकसाण सोंसचें पडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आपल्या उलोवपांत ताणें काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली.
यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। वेंचणूक आयुक्त फाल्यां लोकसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर करतलो। नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात फाल्यां दनपारां वेंचणूक आयोग लोकसभा वेंचणुकेच्या तारखांची घोषणा करतले। लोकसभा वेंचणुकेच्या वांगडाच राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो लेगीत जाहीर करतले। सध्याच्या लोकसभेचो कार्यकाळ ह्या वर्सा 16 जुलयाक सोंपता। 2019 लोकसभेच्या वेंचणुकेच्यो तारखो 10 मार्चाक घोशीत केल्ली आनी वेंचणूक एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत जाल्ली। फाटल्या लोकसभेच्या वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षान देशांतल्या 543 सुवातांमदली 330 सुवातींनी जैत मेळयिल्ले। नवे वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी सुखबीर सिंग संधू हांणी आयज आपल्या पदाचो ताबो घेतलो। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी दोनूय वेंचणूक आयुक्तांक येवकार दिलो अशें वेंचणूक आयोगान सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर हे दोनूय वेंचणूक आयुक्तांची खूब मजत जातली अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला काल समितीन श्री ज्ञानेश कुमार आनी सुखबीर सिंग संधू हांची वेंचणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केल्ली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवपर्व मासीक आनी माहिती सेवा खातीर एक ऑनलायन पोर्टलाचो काल शुभारंभ केलो। ह्या कार्यावळीक आमदार आनी मनरिजवण संस्थेच्यो उपाध्यक्ष डिलायला लोबो तशेंच अंकित मिश्रा, दीपक बांदेकर आनी प्रकाश नायक हांची उपस्थिती आशिल्ली। ह्या पोर्टलांत काय उल्लेखनीय खाशेलपणां आसात। नवपर्वाच्या ह्या आवृत्तीक लागून राज्यांतल्या घडणुकांची म्हायती दिवपी मासीक परत सुरू केला। ह्या मासिकाचो मुखेल उद्देश सरकाराच्या प्रकल्पाविशीं नागरिकांक म्हायती करून दिवप। नवपर्व मासिकाचो अंक दर 3 म्हयन्यांत प्रकाशीत करतले अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। प्रोजेक्ट हे लोकांच्या मुखार दवरपा खातीर नवे पर्व हे ह्या निमित्ताक लोकां कडेन पावतले आनी विशेष करून आमी जेका म्हणटा सक्सेस स्टोरी ऑफ द गव्हर्मेंट यूथ लोकां पर्यंत पावपा खातीरूय बी नव्या पर्वाचो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जातली। हे आतां जे नवे पर्व काडला तितून आमचो गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हांच्या वतीन की महिला कशा पद्दतीत आपले क्लोथ मेकिंग किंवा वेगवेगळे क्लॉथ्स जे हांगासर तयार करता आनी नेदरलँड सारकिल्या हितून सुद्दां ते शोकेस करपाक शकले। ताची सक्सेस स्टोरी आमी खऱ्या अर्थात जे स्वयंपूर्ण गोंयचो कन्सेप्ट बऱ्या पद्दतीत राबोवपाक लागला। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेत पणजेच्या आमदार तशेंच येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात, भौशीक बांदकाम खाते आनी नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले। स्मार्ट सिटीची कामां 31 मे 2024 मेरेन पुराय जातली अशें सरकारान ह्या बसके पयलीं जाहीर केल्ले। त्या खातीर दिल्ल्या मुजतीत ही कामां पुराय करपा खातीर गरज पडल्यार मनीसबळ वाडयात आनी कामाक गती दियात अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांक दिली। सगळे म्हणजे मॅन्युअल्स आसतले, सीओ लायन घालप, रोड आसतले सगळे करपा खातीर तो टार्गेट घेवपा खातीर आनी कोण कशा पद्दतीत कॉन्ट्रॅक्टर्सांचें काम करता तें पळोवपा खातीर हाची रिव्ह्यू मिटींग दवरलेली। रिव्ह्यू मिटिंगेत लक्षात आयलें थोडोसो डिले जातालो बट तांकां एक्सपडायट करपाक लायलें आनी असोसिएशनच्यो टीम वाडोवपाक लायल्या। टील आमी 30th मे सगळें काम कंप्लीट करपाक जाय ह्याच डेटीचेर आसा आनी म्हाका दिसता टार्गेट हेवटेन तेवटेन एक 4-5 दीस तरी जालो जाल्यार तो टार्गेट आमी अचीव करतले। सो तेंच्यांनी परत तसो प्रॉमीस केला आनी आमचे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स म्हणजे आमचे PWD आसतले, GSLC आसतले आनी स्मार्ट सिटीचे सगळे इंजिनियर्स हे फिल्डार आसा आनी तेच्या कडल्यान फास्ट स्पिडीत ते काम करून घेता। वेरियस डिफिकल्टीज आसा काम करपा खातीर बट तरी सुद्दां टार्गेट डेट अचीव करून आमी कंप्लीट। येरादारी चालू दवरून कामां करपाक खूब आडखळी येतात पूण थारायिल्ल्या मुजती प्रमाण
स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जातले अशी म्हाका आस्त आसा. रायबंदर चालू आशिल्ल्या भितरल्या रस्त्यांची कामां पुराय जाल्यात. मुखेल रस्त्याचे काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारी दुसऱ्या वाटेन वळयल्या अशें मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी सांगले. Line is concerned, when certain places, as far as manholes and all are concerned, their work is going on little slow. It's not up to the mark. So now CM basically has told them to increase the workforce so that to complete on the deadline. I think municipality will carry out the work of as far as monsoon is concerned. 31st May is the deadline, and hopefully it will be completed by 31st. Maybe some hardship, maybe people may be commuters may be facing. But most important thing is you need to basically block the full traffic flow to complete the work on time. Otherwise, it should be in one stretch. Then contractor gives as an excuse that our work has been hampered because of the traffic or some other incident. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. अठरा वर्सां जालीं सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना. मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी. जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको. आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान. ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. ठाम विचार आसात, कितें तरी करपाचें अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान. कितें म्हजें कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. घेवन इश्टाचो सोपूत बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें. काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचें ना कोणी परकी. आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें न्ही. होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम. लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार हो संस्कार. इश्टागतीचो घेवन सोपूत दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर. पयले फावट दिता वोट? हय सर. वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. प्रनियोकार पळोवया मुखावेली खबरो. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट दिशा फाउंडेशनाच्या जोडपालवान ट्रायबल लायव्हलीहूड मायग्रेशन कामाचे सर्वेक्षण करपाक सुरवात केल्या. गांवांनी रावपी अनुसूचित जातीचे खुबशे लोक व्यवसाया खातीर शारांत वतात. ते शारांत कित्याक वतात हें समजून घेवन तांकां गांवांतूच व्यवसायाच्यो संदी आनी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर कितें करूं येता, तशेंच तांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर सरकारान कसली पावलां उखलची हाचो अभ्यास करपाच्या हेतान हें सर्वेक्षण आयोजीत केलां, अशें ह्या विशीं म्हायती दितना अनुसूचित जमातीचे महामंडळाचे संचालक दशरथ रेडकर हांणी सांगलें. ट्रायबल लायव्हलीहूड मायग्रेशन सर्वे करपाक जाय आनी हो जो सर्वे करपाक लागून आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे TRI म्हणजे ताका ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हे एक अपॉइंट केलेले आसा. दिशा फाउंडेशनान आमच्या कॅबिनेटाच्या अप्रुवलाच्या थ्रू ह्या
हो सर्वे करपाक तांकां हाचेर ऑन बोर्ड घेतलेले आसा, तांकां हो सर्वे करपाक लागून मायग्रेशन सर्वे आमी करपाचो हेतू म्हणजे कितें आसा की लोकांच्या जे लोक थोडे मायग्रेट जाता एक जाले, दुसरे मायग्रेट म्हणजे कशें आसा विलेजींतले लोक शहरांत पावता, कित्याक येता तांचें कारण कितें जाणून घेवपाचें आमचो प्रयत्न आसा आणि तेणे करून त्या लोकांक आमी प्रोत्साहन करून त्यांच्या विलेजीनूच आमी तांकां कितें तरी करपाक किंवा तांकां कितें तरी मार्गदर्शन करून तेंचे लायव्हलीहूड विलेजीनूच कशें वाडचें आणि त्यांच्या विलेजीनूच आपली सस्टेनेबिलिटी कशी करची ह्या सद्यामान ह्या संदर्भांतल्यान आमी सर्वे हातीन घेतलेलो आसा। आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला राज्य मंत्रिमंडळाची बसका पर्वरीच्या सचिवालयात जाली। ह्या बसकेत सरकाराच्या मायनिंग डंप येवजणेक मान्यताय दिल्या, हातूंतल्यान सरकाराक लागीं 200 कोटी रुपयांची येणावळ मेळटली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। खेरीज दक्षिण गोंयांत खासगी तत्वाचेर नवे वैजकीय महाविद्यालय सुरू करतले आणि हे महाविद्यालय सरकाराच्या ट्रस्टा वतीन चलयतले। या ट्रस्टाच्या अध्यक्षपदाचेर मुखेलमंत्री आसतले जाल्यार विरोधी पक्षाचे फुडारी वांगडी म्हणून घेतले। या हॉस्पिटलात बांबोळे प्रमाण गोंयकारांक फुकट उपचार मेळटले। फुडल्या वर्सा जून मेरेन हे खासगी हॉस्पिटल सुरू जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। डंप पॉलिसी खातीर एप्रुवल दिला सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डम्प्स। हितूर दोन आसा, एक अर्सवायल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर द in their private lands and those who are not in the private land त्याच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी, बट डंप पॉलिसी आयच्या कडेन आमी एप्रुवल दिला। ऑक्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवायल लीज होल्डर्स जे आसा पळय न्ही आनी तेंच्यांनी कन्वर्जन चार्ज आमकां पयलीं पे केल्ले आसा इन देअर ओन लँड जेंच्यांनी डंप्स घातलेले फॉर देम वी आर रेडी टू गिवींग दॅट डायरेक्टली, दॅट इज वन। आनी डंप पॉलिसी आमी ऑक्शन करतना ई ऑक्शन पॉलिसी म्हण किंवा डंप पॉलिसी तितून आमी बरेचशे चेंजीस केल्या। कोणूय आता येवन कोट करू शकतो ना, इधर ही शूड बी द एक्सपोर्टर, ही शूड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोट। पयलीं कितें आसलेलें कोणूय कोट करतालो आनी सगळें ब्लॉक करून दवरतालो, तें काडून उडयलां आनी आमी ही ई ऑक्शन पॉलिसी डंप पॉलिसी इज देयर। अर्सवायल लीज होल्डरा खातीर डायरेक्टली तेजो डंप्स तेज्या ओन प्रॉपर्टीज आनी तेणी जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी। भारत सरकाराच्या सहकारिता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमान एक खासा कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीक सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। तशेंच ह्या कार्यावळी वेळार सहकार मळाचेर बरी कामगिरी केल्ल्या व्यक्तींक मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पुरस्कार भेटयले। गोंय राज्य हे सोबीत राज्य जावन आसा आनी ह्या राज्यात सहकार वाठारांत व्हड काम करपाक अदीक वाव आसा। आयज जे पुरस्कार भेटयल्यात त्या व्यक्तींक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी ह्या मळार अदीक वावर करपा खातीर आसा अशें मंत्री शिरोडकर हांणी सांगले। आनी गोंयची सोबीतकाय वाडयतले जर जाय ते सरकारचे ते वाडोवंक शकतात, आरोग्य खातें आसा ते वाडोवंक शकता, शिक्षण खातें ते वाडोवंकूच शकता आनी वाडोवपाकूच जाय शिक्षण खातें गोंयचे सोबीतकाय। आनी त्यामुळे एक सुंदर अशें सोबीत अशें गोंय मुखार 10 वर्सां 15 वर्सां नरेंद्र मोदीजी म्हणटा की 2047 पूण हांव म्हणजे खंयी विचार करपा जाय जर जाय आनी काम करपा जाय जर हांव 2037 कारण गोंय ल्हान आसा सोबीत आसा आनी आमचे कडेन रिसोर्सीस तशे आसात आनी सुदैवान आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळ्यात पयलीं त्या मनशा कडेन नो म्हण तें उतरच ना। फाटल्या 2 वर्सांक जवळ 1,500 नवीन शेतकारी शेत रोवपाक आयले, 1,500 फाटल्या सादारणशे 2 वर्सांक। तांकां जे कितें म्हजे कडेन जाता तें हांवें दिल्लें आसा, बाबरबी नायका कडल्यान जे जाता तेणेंय खंय म्हणून दिल्लें आसा, ना अशें म्हणून आसना। आनी आमचें टार्गेट आसा आज जे 60,000 शेतकारी आसा ते 60,000 वयल्यान आमचे जवळ 70,000 शेतकारी जावपाक जाय। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पाळी कोटंबी वाठारांत राखणे वणत, व्हाळ, भूमिगत वीज वाहिन्यो, वीज उपस्टेशन अशा तरेकवार कामांचो बुन्यादी फातर बसयलो। आयज पाळी कोटंबी पंचायत वाठारांत सुमार 50 कोटी रुपयांचे उदरगतीची कामां सुरू केल्ली अशें ह्या वेळार उलयतना डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। भारतीय जनता पक्षाचे डबल इंजिन सरकार गांवगिऱ्या वाठारां सावन शारां मेरेन उदरगतीची कामां नेटान करतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गांव के सभी लोगों के साथ में रहते वक्त उनको बेसिक फैसिलिटीज देते हुए ही उनको जो पानी के लिए रास्ता ये वो सब कुछ उनके फाउंडेशन स्टोन के काम हमने किया है। माननीय मोदी जी का सरकार जो अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय में बिलीव करते हैं, हमेशा के लिए इस काम के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और आज के इस अवसर पर
पाली ग्राम पंचायत वो सुल्ला हो या कुंडे हो, इस ग्राम पंचायत में वेरियस मोर देन 50 करोड़ ऑफ रुपीस प्रोजेक्ट के हमने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किए हैं। इसके लिए मैं सभी गांव के लोगों का भी अभिनंदन करता हूं, खास करके पाली ग्राम पंचायत और बाकी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। डबल इंजन की सरकार गोवा में रफ्तार से काम कर रही है। गांव से लेके राज्य तक, गांव से लेके कैपिटल तक इस काम यानी बड़ी गति से जा रही है। घेऊया एक लहानसं विसव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसावपुरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी सचिवालयात 27 शिक्षणीक व्हिडिओ लॉन्च केले। या कार्यावळीक शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर, श्री हर्ष नागपाल, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे व्हिडिओ शिक्षकांक खातीर डिझायन केल्ले आसा। विद्यार्थ्यांक बरे प्रशिक्षण दिवपाक ह्या व्हिडिओंची मजत जातली अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। ह्या कार्यावळी मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांच्या उपस्थितीत शिक्षण संचालनालय आणि TCS ION हांच्या मदीं एक कबलात जाली। या कबलातीचो हेतू माध्यमीक आणि उच्च शिक्षण ह्या दोनूय पावंड्यार कौशल्य विकास उपक्रमाक चालना दिवपाचो विचार आसा अशें ह्या संबंधान उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। आणि तांकां ट्रेन करून फाउंडेशन एड्युकेशनचे वेगवेगळे जेका आमी पंच ज्ञानेंद्रिय म्हणटा ती पंच ज्ञानेंद्रियांची वृद्धी करपा खातीर कशा पद्दतीत एड्युकेशन फाउंडेशन कोर्साचेर शिकवप। इन लॉंग रन these videos not only effective in the state of Goa but these videos will be effective all over the India. आज आम्ही TCSI यांच्या बरोबर आज एग्रीमेंट साइन केला which is specially for the skill enabler business skill development करपा खातीर into the education and the higher education लेवलाचेर वेगवेगळे आमकां जे स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाजेर सातत्यान आमी भर दीत आसा आणि टाटाचे TCS हांच्या बरोबर एग्रीमेंट साइन करता आसतना आमच्या गोंयांतल्या तरणाट्यांक ताचोय खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो की आफ्टर ऑल सेक्टरांतले स्किलिंग करपा खातीर तांचो आनी इट इज विदाउट एनी फायनान्शियल बर्डन ऑन द स्टेट गव्हर्मेंट दे वील ट्रेन अवर स्टुडंट्स यूथ इन अ डिफरंट सेक्टर्स। पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातल्या शरणार्थ्यांनी काँग्रेसी आड विरोध प्रदर्शन केले। CAAच्या कायद्याबद्दल काँग्रेसीन केल्ल्या वक्तव्याचेर निषेध करपा खातीर शरणार्थ्यांनी हे विरोध प्रदर्शन केले। हम आए थे अपनी पीड़ा लेके, सोनिया गांधी को हमने ये लेटर लगाया था कि हमारी वीजा और हमारी सुरक्षा करें। हमें पाकिस्तान में हमारा अत्याचार हो रहा है, ये उनके नाम से, और हमें नागरिकता मिल रही है और हमें नागरिकता देने से इनकार कर रहे हैं। और रही बात, ये परिवार पीड़ित पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो मरना यहाँ मंजूर करेंगे, हमें पाकिस्तान नहीं जाना। 2013 में थे, 5 साल की उम्र थी, वो हमें याद है बचपन के दिन, अब तक याद है कैसे आए हम। स्कूल में हमें पढ़ाई भी करने नहीं देते थे, वहाँ जाते थे बोलते थे तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ आए तो बोलते पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। हमारी पहली पीढ़ी भी तो यही थी, जैसे दादा दादी यही तो थे, यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से कैसे भगाया? CAA बिल पास हुआ है और केजरीवाल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे हैं कि इनकी बिल पास मत करो, हम इनके लिए हम विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकारान आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्तो केंद्र सरकाराप्रमाण 4% वाढोवपाचो थारायला। ताका लागून म्हारगाय भत्तो आता
46% वेल्यान 50% जातलो. हो म्हारगाय भत्तो 1 जानेवारी 2024 सावन चलणुकेत येतलो आणि ह्या म्हारगाय भत्त्याची थकबाकी जानेवारी 2024 ते मार्च 2024 मेरेन कर्मचाऱ्यांक मेळटली. आयज देशात पेट्रोल आणि डिझेलाचे मोल दर लिटरा फाटल्यान 2 रुपया उणे जाल्यात. हे नवे दर आयज सकाळी 6 वरां सावन चलणुकेत आयल्यात. दिल्लीत पेट्रोलाचे मोल आता 94 रुपया 72 पैसे प्रति लिटर, मुंबईत 104 रुपया 21 पैसे, कोलकातात 103 रुपया 94 पैसे आणि चेन्नईत 100 रुपया 75 पैसे प्रति लिटर जाल्यात. जाल्यार डिझेलाचे मोल दिल्लीत 87 रुपया 72 पैसे, मुंबईत 92 रुपया 15 पैसे, कोलकातात 90 रुपया 67 पैसे आणि चेन्नईत 92 रुपया 34 पैसे प्रति लिटर जाला. गोयचे कावी कलाकार सागर नाईक मुळे हे भारत सरकाराच्या मेरा पहला वोट देश के लिए या अभियानात वांटेकार जाल्यात. कलाकार सागर नाईक मुळे हांणी कावी कलेचो वापर करून पयलेच फावट मतदान करपी मतदारांक प्रोत्साहन दिवपी एक आर्टवर्क तयार केला. ह्या आर्टवर्काचेर देशांतल्या नामनेच्या व्यक्तींचे स्वाक्षर आसात. कलाकार सागर नाईक मुळे हांणी ही आपली कला देशाक अर्पण केल्या अशें सांगले. ये वर्क आने वाले चुनाव के लिए हमने बनाया है. थैंक्स टू PIB जिन्होंने हमारा याद किया कि ये वर्क बनाने के लिए. ये वर्क स्पेशल है क्योंकि इसमें मन की बात की हमारी फैमिली है जिसमें बहुत सारे पद्मश्री भी है. इनका मैंने ऑटोग्राफ लिया था 26 जनवरी के दिन, जहाँ मुझे एज अ स्पेशल गेस्ट के रूप में मन की बात का गेस्ट दिल्ली में बुलाया था. तो सभी हमारे परिवार के लोगों की तरफ से और उनका स्टेट का नाम लेकर मैंने ऑटोग्राफ लेकर ये काम किया है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के चुनाव के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है थ्रू माय आर्टवर्क और मिट्टी से हो रहा है मिट्टी के लिए. भारताचो बॅडमिंटन खेळगडो लक्ष्य सेन हांणी बर्मिंगमात सुरू आशिल्ल्या ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो. राष्ट्रमंडळ खेळात भांगरा पदक जैतिवंत लक्ष्य सेन हांणी डेन्मार्काच्या एडरसन एथोसन हाचेर 24-22, 11-21 आणि 21-14 अशा सेटांनी जैत मेळयले. आयज क्वार्टर फायनलीत लक्ष्य सेन हांचो खेळ मलेशियाच्या ली जियांग हाच्या वांगडा जातलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 22.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दक्षिण भारतात जनसंपर्क अभियाना वरवीं तामिळनाडूत कन्याकुमारी आनी केरळांतल्या पथनामथिट्टा जनसभेक केले संबोधीत. वेंचणूक आयोग नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात फाल्यां दनपारां पत्रकार परिशद घेवन लोकसभा वेंचणुकेच्यो तारखो करतले जाहीर. राज्य मंत्रिमंडळाचे बसकेत सरकाराच्या मायनिंग डंप येवजणेक दिली मान्यताय. खेरीज दक्षिण गोंयांत खासगी तत्वांचेर नवे वैजकीय महाविद्यालय करतले सुरू, दिली माहिती मुखेलमंत्र्यांनी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पाळी कोटंबी वाठारात 50 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या कामाचो बसयलो बुनयादी फातर. आयज देशात पेट्रोल आनी डिझेलाचे मोल दर लिटरा फाटल्यान 2 रुपया जाले उणे. आयज सकाळी 6 वरां सावन हे नवे दर चलणुकेत आयल्यात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. आणि इतल्या खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.